approximately the 56 lakhs of rupees. Okay, ex post facto administrative approval sanction for the order against again the Goa Medical College against the supplying COVID in orthopedic in orthopedic ward. बरोबर. आजची cost it is something 3 crore something. It is not COVID, but it is surgical in Angasar. There is creation of the 2 new posts in the Goa State Minority Finance Development Corporation. New post create केल्या. इतूर आमचे Goa State Minority Finance Development Corporation तातूर पोस्ट जे क्रिएट केला इट इज एन मॅनेजिंग डिरेक्टर, असिस्टंट मॅनेजर, अकाउंट क्लार्क, UDC, ज्युनियर स्टेनोग्राफी, LDC त्या कॉर्पोरेशनाक एकूय पोस्ट नाशिल्लो आतां पर्यंत. तांकां नवीन पोस्ट क्रिएट केल्या. ओके. टोटल पोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट. कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट दिला डॉक्टर श्याम काणकोणकर, मेडिकल ऑफिसर इन वालपय. कोणशे वर्सां मेळना म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्च्युअल अपॉइंटमेंट फॉर द 1 year. Ex post facto approval for the purchase, again it is an approximately 3 crore 13 lakhs. It is an arsenic healthcare for the RT-PCR machines in COVID. There is notification of the revised scheme for the promotion of the grid connection of the solar rooftop system with net metering for the Goa Energy Development Agencies. ताज्या खातीर तो नोटिफिकेशन आशिल्लो पळय तो नोटिफिकेशन्स काडला फॉर द सोलार एनर्जी हेच्या खातीर ग्रीड. इट इज रिवाइज्ड स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रीड कनेक्शन कनेक्टेड टू द सोलार रूफटॉप सिस्टम. फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट कोंकणी रिलॅक्सेशन रिलॅक्स करपा खातीर आयिल्लें GPSCंतल्यान, बट ते करूंक ना, कॅन्सल केला वन्स अगेन. तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन मागलेलें कोंकणीचें, बट आमी दिवना. सेटिंग ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट एट संजीवनी सहकारी कारखाना धारबांदोडा. तर डेक्कन हेका ताका डायरेक्टली अपॉइंट केला द कन्सल्टन्सी फर्म म्हणून. ताजो प्रोजेक्ट रेडी जालो. वी हॅव सेंड टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द इथेनॉल प्लांट घालपा खातीर संजीवनी कडेन. इथेनॉल करतले. इट इज आफ्टर ऑल शुगर ऊस घेण्या फाटीमागचो अर्थ. दोनूय करूं शकता. बोथ द प्रोविजन आसा. ताजो हो एक्चुली एट प्रेजेंट प्रोजेक्ट धाडपाक जाय आशिल्लो. ताका फक्त आतां हो आयला पळय न्ही टू अपॉइंट अ कन्सल्टंट वीच इज ओनली द 4 lakhs rupees वी आर गिवींग फॉर द कन्सल्टंट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल रेडी करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. 56 crores of rupees दे आर रेडी टू गिव अस विथ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. बट आमी कितले घेवपाचे आनी कितें प्रोजेक्ट कितल्याचो आसतले तर डेक्कन हे जे आसा पळय न्हू ते डिसायड करतले. डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन DSTA फ्रॉम Pune to prepare the DPR of the project, the installation of the 40 KPLD ethanol production distillery unit at the Sanjeevani Sugar Factory, which is त्यांची fees 4 lakhs rupees. Oh, of course. हय. So basically DPR करपाक लायला. ते तर उरतलेच. हो आत्ता फक्त त्यांचो न्यू DPR रेडी करपा खातीर स्टाफ आनी तांकांच घेवन काम करचें पडटलें न्ही आमकां. ना DPR केला आमी DPR गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. स्टार्ट करता. बरोबर. अगेन देर इज फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. रिलॅक्सेशन मागलेले कोंकणी खातीर बट वी हॅव रिजेक्टेड. आर्किटेक्चर कॉलेजचे बी सेम. ओके. देर इज फिलिंग ऑफ द वॅकंट पोस्ट अंडर द महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी स्कीम मनरेगा. तांचे वेगवेगळे पोस्ट फील करपाक आयिल्ले वीच इज सँक्शन्स एक्झिस्टींग पोस्ट. टोटली वॅकंट पोस्ट इज 68. गोवा स्टार्टअप पॉलिसी 2021 तिका कॅबिनेटाचे अप्रुवल दिवपा खातीर आयिल्ले.
तितूर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटली पॉलिसी जी की स्टार्टअपाच्या खातीर फ्रेंडली नाशिल्ली, वेगवेगळे भितर चेंजीस सजेस्ट केल्या. फाटले फावटी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स जे क्रिएट जाताले ते जावचे न्ही म्हणून न्यू पॉलिसी वेबसायटीचेर घालतले ते. एप्रुवल दिले. कॅसिनोक एक्सटेंशन 1 वर्साचें दिल्लें आसा. प्रोसेस चालू आसा. इन मीन वायल जे प्रायोरिटी बेगीन जाता त्या अनुसार शिफ्ट केले वयतले. सध्या तरी कांयच ना. थँक्यू. थँक्यू.